हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान शेतकारां खातीर कितल्योश्योच येवजणी आनी पुरस्कार जाहीर केल्यात। शेतकारांक आनी आप मजत गटांक घेवन पार्टनरशीप फार्मिंग करपाची महामंडळाची येवजण आसा। येवजणे खाला महामंडळ 1 लाख रुपये मेरेन सवलत दितले। सगळ्यांत चड भाजयेची लागवड करपी गांव आनी तालुक्याक खासा पुरस्कार मेळटलो। भाजी लावपी स्कुलांकय महामंडळाचो अर्थीक आदार मेळटलो। आमी डायरेक्टली हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाच्या माध्यमांसून 1 लाख रुपया मेरेन तांकां एक सवलत दितले। सवलत म्हणजे त्यांनी रिपेमेंट आसना। हे 1 लाख रुपया जो आसतलो वो तेंच्यांनी पंप घेवं येता, फेन्सिंग करूं येता, किंवा बांयो मारूं येता, किंवा पायपलायन घालूं येता। जे तांकां कितें जाय पळय ते आमी 1 लाख रुपयाची मेरेन तांकां मदत करतले। विलेज पंचायत वायज इंडिविज्युअल एक बेस्ट विलेज पंचायत म्हणजे सगळ्यांची सुबेस भाजी जेंच्यांनी आमकां सप्लाय केल्या, रोयल्या आनी आमकां सप्लाय केल्या, तसो विलेज पंचायतीक प्रायजाच्या रुपान जे शिल्ड आसतले आनी सर्टिफिकेट ह्या रुपान दवरलेले आसा। तशेंच बेस्ट तालुका हांकांय आमी एक प्रायज दवरलेलो आसा जो तालुक्याचो जेडीओ आसतलो हाका गावतलो। तेच भशेन ज्या इस्कुलांनी प्रयत्न करून आपल्या भुरग्यांक म्हणजे इस्कुलाच्या भुरग्यांक फुडें काडून भाजी लागवड केल्ली अशें एक स्कूल आहा आवर लेडी ऑफ मिरेकल स्कूल सांगेम। हांकां आमी ह्या स्कुलाक स्पेशली एक 10,000 शिल्ड तशेंच सर्टिफिकेट असो प्रायज दवरलेलो आसा। गोंयान पेल्या वर्सा परस पोरू भाजयेची लागवड वाडल्या म्हूण किरण कानोळकार सांगता। गोंयान मोठो कांदो रोवपाचो महामंडळाचो विचार चल्ला। भायलो जो कांदो येता, आमी गांवठी कांदो आमचो हांगासर जाता, म्हारग आसता, ही सगळी आमकां खबर आसा। पूण भायलो कांदो जो मोठो कांदो येता हाची मोठ्या प्रमाणान लागवड करपाचें आमी ठरयल्लें आसा। हाच्या पासत बरो सपोर्ट प्रायज दितले आमी। शिरसयचो हॉर्टिकल्चर डेपो प्रकल्प भूंय संपादना खातीर आडकला। आमी शिरसय जो प्रोजेक्ट घालतलो, आमचो थोडोसो उरला लँड एक्विशनाचो जो भाग उरला। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। महाराष्ट्रा भशेन गोंयांतय अंधश्रद्धे आड कायदो करचो म्हूण अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीन मागला। गोंयच्या आनी महाराष्ट्राच्यो समाजाच्यो रूढी परंपरा कांय प्रमाणात एका सारक्योच। हो कायदो गोंयांतय जाय अशें समितीचो अध्यक्ष श्याम मानव म्हणटा। ते खातीर समिती गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळपाची आसा। गोंयच्या श्रमीक पत्रकार संघटनेन दवरिल्ल्या अंधश्रद्धे आड कायद्याचेर जागृताय चर्चासत्रांत तो उलयतालो। हा कायदा जर गोव्यामध्ये निर्माण झाला, गोवा 2 स्टेटचं राज्य आहे। गोव्यातले लोक अत्यंत जागरूक आहेत, वोकल आहेत, 7 पडसाद तीव्रतेनं उमटतात। संपूर्ण गोव्याचं चित्र पुढच्या काही वर्षांमध्ये बदलू शकतं। फक्त इथल्या मुख्यमंत्र्यांना हे पटणं, इथल्या सरकारला पटणं, त्यांनी याचा कायदा बनवणं आणि मग या कायद्याची राबवणूक करण्याच्या निमित्तानं याचा प्रचार आणि प्रसार करणं 2 जिल्ह्यांमध्ये एक प्रयोगभूमी म्हणून अतिशय सुंदररित्या हे आपल्याला राबवू जाऊ शकतं। गोंयकारांमदी अंधश्रद्धे आड कायद्याविशीं जागृताय घडोवपाची गरज अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अध्यक्षान उक्तायल्या। हो कायदो देवभक्ती वा पुजा परंपरे आड ना, पूण जादू तोणा करून लोकांक लुटप, भूत काडपाच्या नांवान लोकांचो जीव घेवप असल्या अंधश्रद्धे आड ह्या कायद्याविशीं समाजांतलो गैरसमज पयस जावंक जाय अशेंय श्याम मानव म्हणटा। कोणत्याच धर्माविरुद्ध हा कायदा नाही, कोणत्याच चांगल्या गोष्टीच्या विरुद्धचा हा कायदा नाही। केवळ माणसांची लुबाडणूक आणि माणसांचे जीव वाचवणारा कायदा आहे। या अँगलनी जर आपण लोकांपर्यंत पोहोचवू शकलो आणि एक समाजामध्ये अनुकूल वातावरण निर्माण करू शकलो तर गव्हर्नमेंटही सहजतेनं हा कायदा करू शकेल। काय कायदा हस्तक्षेप त्याच ठिकाणी करू शकतो जिथे माणसांचे जीव धोक्यात आहे, आणि माझा स्वतःचा तो आग्रह। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। कदंबाची खंयची बस खंयच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान सुट्टा ही माहिती प्रवाशांक मेळची म्हूण कदंब महामंडळान खासा येवजण सुरू केल्या। कदंबाचो चेअरमॅन आमदार कार्लोस आल्मेदान सोमारा ही सेवा सुरू केली। गोंयांतल्या सगळ्या बस स्टँडांचेर ही वेवस्था केल्या। त्या भायर वेगवेगळ्या मार्गावेल्या कदंब बसीचें वेळापत्रक लोकांक कळचें म्हणूनय वेवस्था केल्या। कदंब बस स्टँडावेल्यान सुट्टी बसींची प्रवाशाक माहिती मेळची म्हूण कदंब महामंडळान सगळ्या बस स्टँडाचेर खासा वेवस्था केल्या। कदंबाचो चेअरमॅन आमदार कार्लोस आल्मेदान सोमारा ह्या येवजणेचें उक्तावण केलें। ह्या येवजणे खाला खंयच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान खंयची बस सुटता हाची घोशणा जातली।
आयज कदंबान ही कंप्लीट ऑडियो विज्युअल फॅसिलिटी आयज लॉन्च केले आनी एक फॅसिलिटी आयज लोकांक घडटले की तूं एक फावटी बस स्टँडार येयलें जाल्यार तुका तुजी बस खंयची प्लॅटफॉर्मार आसतली ती आयज सगळे टीव्हीज बी घायले सगळे ऑलरावंड बिहायंड टीव्हीज एवरीवेर आनी त्या टीव्हीचेर स्क्रीन येतली तुजी बस किल्ले आहा ती आनी एक फावटी ती बस समज बेयान येयली तेन्ना ड्रायव्हराक कार्ड आसतलें ते कार्ड ड्रायव्हरान आजून ट्रेस करपाक जाय हिंगा तेजेर कंप्युटराचेर आनी अनाउन्समेंट जातलें ऑटोमॅटीक. आपणाक जाय त्या मार्गावयली बस केन्ना आनी खंयच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान सुट्टली हें जाणा जावपा खातीर 54646 ह्या नंबराचेर SMS धाडचो अशी विनवणी आमदार आल्मेदान केल्या. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. घेऊ एक विराम.